तिराळी धरणांतल्यान उदक गोंयांक हे खरें म्हणजे आमची मेन सोर्स आसा आनी पुराय उत्तर गोंयांत आमकां पिवपाचें उदक आनी इरिगेशना खातीर उदक ही तिराळी धरणाच्यानूच येता. ताजें इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव आमचे WRD मिनिस्टर डॉक्टर सुभाष शिरोडकर आनी आमचे लोकल MLA डॉक्टर चंद्रकांत शेटये अलॉंग वीथ आमचो CE WRD बाब बदामी आनी ताजी पुराय टीम अलॉंग वीथ द कॉन्ट्रॅक्टर्स ह्या हांगासर आयल्या. महाराष्ट्रांतल्यान एंट्री जावपी 0 पॉयंटा वयल्यान आमी हें पळोवपाक सुरवात केली आनी एप्रॉक्सिमेटली 28 किलोमिटर कॅनाल जो गोवा बाउंड्रीत येता तो ऑलरेडी करपाक सुरवात केला. भितरलो इनिशियली हाफ कॅनाल हो कंप्लीट जालो आनी हें काम आमी जें आतां करता विच इज एप्रॉक्सिमेटली फॉर फुडल्या 25 वर्सां हो कॅनाल जो आहा तो ब्रेक जावचो न्ही म्हणून त्या कॅनालाचेर आमी 128 कोटी रुपया तशें पळोवंक वचत जाल्यार सँक्शन केलें आनी तेजेर स्पेंड करता. हे पयल्या उपरांत आय एम सॅटिस्फायड विथ द वर्क डन बाय द कॉन्ट्रॅक्टर्स. तितूंतलो मोड ऑफ ऑपरेंडिटी सांगता फुडल्या 5 वर्सांक ताणेंच तेजो मेंटेनन्स पळोवप आनी कंटिन्युअसली बारीक सारीक कितें रिपेर आसता जाल्यार तेणीच करप म्हणजे जेका आमी म्हणटा द वॉरंटी ऑफ द वर्क ओके ही ताणें घेवप आनी फुडल्या 5 वर्सां कन्स्ट्रक्शन आनी रिपेर्स हो सगळें तोच पळयतलो. एट प्रेजंट पळय सोर्साचेर वचून पळयल्या उपरांत महाराष्ट्र सायडींतल्यान ताजी परिस्थिती खूब पाड आसा. आयजूच कुडाशें परत एकदां कॅनल जो आहा तो ब्रेक डावन जालो एके सायडींतल्यान. हांव म्हज्या WRDच्या टिमी कडेन डिस्कस केल्या उपरांत सेम धर्तीचेर महाराष्ट्रा सायडींतल्यान एक एप्रॉक्सिमेटली 25 किलोमिटर कॅनल टील धरण तिराळी धरण पर्यंत तोय ह्याच पद्दतीचे कॉन्क्रीट लायनींग आनी हें करपाची गरज आसा. आमच्या डिपार्टमेंटल लेवलाचेर तेजेर उलोवपाक सुरवात केला. इन फ्युचर महाराष्ट्र CMA बरोबर मेळून हांव WRD मिनिस्टर आसत जाल्यार तें वर्क हें जाता तितके बेगीन जर कंप्लीट केलें जाल्यार फुडल्या 25 वर्सां तो विशय जो आहा पळय सुटतलो. एट प्रेजंट 240 MLD वॉटराची रिक्वायरमेंट ही आमकां सोर्स ह्या हातूंतल्यान मेळटा. पण आमी जेन्ना ऑलवेज आमी फुडल्या 25 वर्सांचो प्लॅन म्हणटा इट वील डबल 500 MLD वॉटर हें आमकां हेतूंतल्यान गरज आसतलें. बट तें उदक सुद्दां जर आसत तें कंप्लीट करता जाल्यार ह्या पद्दतीचे एटलिस्ट म्हणजे उदकाचोय सोर्स वाडटलो त्या बरोबर कॅनल रिपेरी सगळें 100% हातांत घेवचें पडटलें. आमी एट प्रेजंट इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत हो तिराळींतल्यान उदक टील पर्वरी पर्यंत वता म्हणजे कालांगूट शिवोले गिरी ही सगळे मिनी डॅम्स आसा पळय न्ही किंवा तेंची वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट्स ट्रिटमेंट प्लांट जे आहा पळय न्ही त्या सगळ्या जाणांक सोर्स आमी हातूंतल्यानूच दिता. अलॉंग वीथ द इरिगेशन जे मदीं करता तांकांय उदक दिता. म्हणून नॉर्थ गोंया खातीर तिराळी हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्या लक्षांत धरून आमी आज तिराळीचें इन्स्पेक्शनूय केलें. महाराष्ट्रांत जें कितें सद्या म्हणजे त्या कॅनलाक भगदड पडला पळय न्हू तें जाता तितके बेगीन तेंच्यानी रिपेरी करून घेतले आनी स्मूथ फ्लो जो उदकाचो आहा पळय तो मेनटेन दवरपाक आमचें सरकार हे प्रयत्न करता.